MS दिनार तारका रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या प्रस्तावित जेटी संदर्भात बिरेस्तारा कुडचडे काकोड्या नगरपालिका वाठारात 2 गटांमदी चर्चा जाली। जेटीची पळोवणी करपाचे आशिल्ले कार्यावळ हाज्या पयलीं 2 फावटी गैरसमज जाल्ल्यान रद्द जाल्ली, पूण आयचे बसकेत दोन्ही वाटांनी चर्चा करून नव्या तारखेक तपासणी करपाचे थारायले। कोळशाची येरादारी आनी नवी जेटी बांदपाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो। नवी जेटी बांदचे बदला सद्याची जेटी विकसीत करून ताजो वापर करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली। प्रस्तावित जेटींतल्यान कोळशाची येरादारी करपाक थळावे लोक खोशी नात अशेंय स्पष्ट जाले। मजगती हे चर्चेत कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचे अध्यक्ष प्रमोद नायकूय हजर आशिल्ले। आज एक्चुअली आम्ही म्युनिसिपालिटी भितर पयर आम्ही एक लेटर दिल्ले इन्स्पेक्शना लागून, तेच फाटल्यान कोर्टान परत एक लेटर दिले, तांकां ते इन्स्पेक्शनाचे ऑब्जेक्शन आसा, हें आसा तें आसा म्हणून मागीर ते इन्स्पेक्शन पोस्टपोन जालें। सो 2 ग्रुप खंय तरी जाल्ले। सो तेका लागून हांव आज परत म्हजे पर्सनल लेटर दिवपाक आयिल्लो की ते इन्स्पेक्शन करचें म्हणून। पूण हांगा कितें जालो, हांगा दुसरो एक ग्रुप आयलो आनी आमचे मदीं डिस्कशन जालें आनी फायनली वी केम टू एन कन्क्लुजन। दोगांयनी ग्रुप मेळोन एक कन्क्लुजन आनी एक्चुअली आमचे आनी तांचे डिमांड सेम आशिल्ले, फक्त रस्ते दुसरे आशिल्ले। सो आमी दोनूय ग्रुप मेळून आमी एक कन्क्लुजन काडलें की गुडीपाडो जावन इन्स्पेक्शन करचें, थंय जॉयंट इन्स्पेक्शन म्हळ्यार सगळे लोक येतले गांवचे आनी त्या इन्स्पेक्शनाचेर कितें आसा तें पळोवन आमी मुखाल्ले आमचे स्टेप घेतले। सो इश्यू कितें आहा दोन्ही सायडीचे? सो इश्यू आमगे हांगा खामामळार ती जेटी आसा, त्यो 3 जेटी आसा थंय आनी कितल्योश्यो जेटी येवपाच्यो आसा, 11 जेटी। सो ताका लागून आमकां कांय खबर ना, लोकांक सगळ्या हितू दवरून डार्कनेसांत दवरून ते काम चालू आसा। सो ताका लागून आमी इन्स्पेक्शन करचें म्हणून एक रिक्वेस्ट दिल्ली। सो ताका लागून आमी हांगा आयिल्ले। सो दुसरोय ग्रुप आयलो, आमचे उलोवप जालें। सो तांचेय सेम आमचेय सेम आसा। सो आमी दोगांयनी मेळून आतां एक हें केलां, आमी रिक्वेस्ट केला की पाडवो जावन हें करचें म्हणून। आनी ते थोड्यो तांच्यो एक्सपान्शन जें आसा, ज्यो एक्झिस्टींग 3 जेटी आसा ताजेर फूल ऑपरेशन कितें मायनिंग बिनिंग कितें आसा तें जावचें। आनी तांचोय डिमांड आसा, आमचोय डिमांड आसा की आनी हाजे मुखार जेटी जावच्योय न्ही आनी कोणें परमिशनां दिवचीय न्ही म्हणून जेटी भितर। आनी दुसरो आमचो डिमांड की थंय फाल्यां जेटी जावन कितें येतलें, वचपाचें हांगच्यान म्हणून तो आयरून वतलो, पूण कितें येतलें ते ताजेर आमकां क्लॅरिटी जाय, कितें कितें सामान येतलें ताजें आमकां लिस्ट जाय। अकॉर्डिंगली आमी थंय मुखार कशी कितें करप तें आमी प्लॅन करतले। आता मिसअंडरस्टँडिंग कितें जाल्लें दुसरे ग्रुप? मिसअंडरस्टँडिंग म्हणल्यार दुसऱ्या ग्रुपाक दिसलें की आमी कंप्लेन दिल्या की त्यो एक्झिस्टींग जेटी आसा त्योय बंद करच्यो। सो ताका लागून थोडे लोक ती जॉबा बिबा आसा तांचे जॉब वतले आनी लोकांक त्रास जातलो। एक्चुअली आमचें इंटेन्शन तशें नाशिल्लें। आमी 3 जेटी आसा ताजेर फूल मायनिंग ऑपरेट जावं कितेंय जावं कांयच प्रॉब्लेम ना, फक्त आनी वाडोवपा दिवप न्ही। सो आमी तांकां सांगलें की आमच्या ह्यो एक्झिस्टींग जेटी आसा ताजेर कांयच ऑब्जेक्शन ना, पूण हेचे मुखार आनी जेटी येवची न्ही। सो तें तेंच्यांनी आयकलें, आमकांय तें पटलें, सगळ्यांक पटलें आनी सगळे आमी जॉयंटली मेळून वचून सीओ पासून आमी हें केलें, म्हळ्यार रिक्वेस्ट केलो। हिस्ट्री पळयत जाल्यार फाटली 25 वर्सांची, तर आमचे कडेन ते 3 जेटी आसलेल्यो खामामळार आनी 4 जेटीचेर आमी हायप करून दाखयलें मायनिंगाचेर। त्या टायमार सगळ्यांक खबर आहा मायनिंग कशें चलतालें म्हणटे, आनी ते ह्यो 4 जेटी ते कंट्रोल करताल्यो। म्हणजे तेजे इतले तर धंदो करूंक मेळटा जाल्यार आनी 10 जेटी कित्याक जायो हे क्वेश्चन आमगेलो। हांगसर 10 जेटी येडून की आमकां आयको येता ते प्रमाणे फक्त मायनिंग चलता म्हणून आयर्न ओर चलता। आयर्न ओर चलतलो जाल्यार आनी 11 जेटी गरज ना। आयर्न ओर चलतलो आनी 11 मायनिंग जावच्यो आनी 25 मायनिंग जावच्यो पडल्यो। गव्हर्मेंट सांगता आनी मायनिंग दिवपाक ना म्हणून, फक्त स्टॉक कितें करून दवरला तो काडटा म्हणून, तर ते काडटा डम आहा तो काडटा म्हणून। डम काडटलो जाल्यार आमकां आनी 11 जेटीची गरज ना। येवत आहा त्यो जेटी चड जातल्यो। डम काडपाक पयलीं फूल फ्लॅज मायनिंग चलताल्यो तेन्ना आमी 4 हेंचे कंट्रोल करताले, जाल्यार डंप ट्रान्सफर करपाक आनी जेटीची गरज ना। आमगे एकच म्हणणें, आनी जेटी येता त्यो कित्याक येता त्यो सांगच्यो। आनी थंय आनी एक सेंटेन्स आसा थंय लोडिंग आनी अनलोडिंग म्हणून। तो लोडिंग केलें आमी, जाल्यार अनलोड करपाक आमी क्वेश्चन मार्क आहा। अनलोड येता तें कितें येता हांगा आमकां कुडचडकारांक जावं आमच्या खामळकारांक आमकां खबर ना। बाबा लोडिंग आमी मानून घेतलें, इतलें पळयता आमी लोडिंग घालता, अनलोड कितें येतालें तें आमकां खबर ना। म्हणजे आमकां सांगचें सरकारान म्हण जावं सो कॉल्ड लिडरान म्हण कॉन्ट्रॅक्टरान म्हण, थंय आपूण अनलोड कितें करतलो तें एक जालें। आनी ह्यो ज्यो एक्स्ट्रा तूं जेटी बांदूंक सोदता त्यो गव्हर्मेंटाक दिवप काय तेजे आमी मागीर उलयतले। तर त्यो घेता तूं त्यो कित्या खातीर घेता तितलेंच। म्हणजे तूं आतां ते 11 जेटी बांदून तेजेर कितें हाडटलो, भांगर हाडटलो, स्टील हाडटलो काय कितें हाडटलो? आमकां धंदो करपाचो प्रश्न ना। एक इश्यू असो आहा की आमी आतां खामळकार येयले त्या प्रमाणे ते म्हणटा की आमी जेटी बंद करूं सोदता, आमी जेटी बंद करूं सोदना। आमी तारकाराकय सांगूंक सोदता आमी की आमी धंद्याची आड येवपा येवनात, आमकां नाका तो कोळसांक जाल्लो। आनी दुसरी गजाल कोळशा बरोबर आमकां अनलोड कितें जातलें जे हार्मफूल आमकां लोकल लोकांक ते आमकां हार्मफूल जातलें काय ना तेचे आमकां विचार करूं। सो तूं आमकां सांग अनलोड करता तें कितें करतलो म्हणजे, आनी लोडिंग करतलो तें कितें करतलो। गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकार।